धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान दवरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. बळकाचे जुतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हाच्या वांजेलांत जेजू जेरुसलेमाक अंत काळा विशयांत कितें सकट घडोवंक आसा म्हणलें थंयसर विवार दिता. आनी हे विवारण थंयसर दिता आसतना आमच्या भावार्थी जिवितांत कश्ट येता आसतना, संकश्ट येता आसतना आमची मनस्थिती आनी कार्यगत कशें आसूंक जाय म्हणलें हाच्या वांजेलांत जेजू आमकां हर एकल्यांक थंयसर बुधबाळ सांगूंक आशेता. एक गडीत तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार इंग्लीश भाशेंत एक कंतार अशें आसा, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस. एक भोव फामाद फेमस कंतार तुमकां समेस्तांक कळीत आसा जावंक पुरो. आनी हे कंतार मोगाचें न्हू, ह्या कंतारा फाटल्यान एक नीज गडीत आसा. आनी तें नीज गडीत कितें गी म्हळ्यार एका हळ्ळेक लायक मिशनरी जेजूची वळख, जेजूची शिकवण त्या लोकांक दिवंक बैसन वेतात. आनी अशें दिसपट तो वावर मिसांव थंयसर लोकां मदें ती प्रारंभ करतात. आनी हांचे शिकवण जेजूची वळख स्विकार केल्लें एक कुटाम बापूय पूत आनी तेगा भुरगीं जेजू खातीर वेंग मारतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक ती मुखार सरतात. आनी अशें हें पळयल्लो त्या हळ्ळेचो सरपंच मुखेली कितें करता, तो अशें चिंता, आतां हें कुटाम कन्वर्ट तर जालां, जेजूचो पाटलाव ती करून गेल्यांत, जर तर आज एक कुटाम जाल्यार फाल्यां सगळी हळ्ळीत जेजूचो पाटलाव करूंक मुखार सरतीत. देखून तो कितें करता गे म्हळ्यार त्या कुटुंबाक बंदेन घालतात. आनी बंदेन घालता आसतना मोगाचें न्हू थंयसर एक दीस मुखार येता आनी तो सरपंच त्या कुटुंबाच्या बापोयक म्हणटा, जर तर तुजो भावार्थ तूं सांडिनाय तर तुज्या तेगा भुरग्यांक हांव जिवेशी मारता. पूण तो बापोय आयकना जाता आनी तो सरपंच तेगा भुरग्यांक गुळो घालून लगाड करता. आनी उपरांत मोगाचें न्हू परत तो सरपंच मुखेली विचारता, आतां परत तूं तुजो भावार्थ तूं सांडिनाय तर तुजीच म्हणली बायल मात उरल्या, भुरग्यांक आमी लागाड काडलां, आतां तूं सांग भावार्थ सांडताय गी वा ना. आनी परत तो भुरगो तो बापोय आपलो भावार्थ तो सांडिना आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपल्या पत्नीक ती जिवेशी मारतात. आनी निमाणें ह्या मनशाक त्या बापोयक गुळो मारून तो धरणीर शेवटल्या उपरांत त्या मनशाची उतरां जावन आसलीं ही, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस, द क्रॉस आय वील कॅरी टील आय सी जीजस. म्हजो कुरीस हांव वोवयतां, जेजूक पळयतां म्हणसर. द वर्ल्ड इज बिहायंड मी, द क्रॉस इज बिफोर मी. संवसार म्हज्या फाटल्यान आसा, कुरीस म्हजें फुडें आसा. मोगाचें न्हू असले एक धैर्यान आपल्या भावार्था खातीर मरण पावोवंक हो हें कुटाम मुखार सरता आनी जेजू खातीर थंयसर गोवाय दितात. मोगाचें आमच्या चलत्या जिवितांत हे एक ल्हानशें गडीत जावंक पुरो, पूण हें एक ल्हानशें गडीत आनी आयची लितुरची सांगता जाल्यार होच संदेश आमकां दिवंक शकतात. जेन्ना आमच्या भावार्थी जिवितांत कश्ट येता आसतना, अनवरां येता आसतना धैर्यान आमची तकली उबान दवरूंक, सोम्या खातीर गोवाय दिवंक, आमची तकल्यो नीट दवरूंक आज सोमी तसो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक ताकीद दिता. मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक आमी उगडलो तर थंयसर जायती नीट उबे रावचे वा एका व्यक्तीक उखल धरचे जायते निदर्शन आमकां पळोवंक मेळटात. नवो टेस्टामेंट आमी उगडून पळोवया. थंयसर मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 9 वळ 27 थंयसर पळया, जेजू मुखार लोक एका जेवसार लागल्या भुरग्याक हाण दवरतात आनी तो भुरगो थंयसर धरणीर शेवटयता आसतना जेजू त्या भुरग्याक उखलता, जिवितांत नीट जावंक त्या भुरग्याक फर्मयता. आनी परत त्याच त्या मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 5 वळ 41 आमी पळोवचें तर थंयसर जायराची धूव मरण पावता आनी मरण पावता आसतना जेजू थंयसर वेता आनी त्या चलयेक म्हणटा, ताली ताकूम, चलये उठ.
आनी त्या सरयेचो हात धरून तो उखलता आनी त्या मरिफात मरण आतावन त्या चलयेक थंयसर जीव दिता. आनी परत मोगाचेनो देवदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी थंयसर अध्याय 3 ओळ 7 ते 8 आमी वाचल्यार त्या सुंदर दारवटाच्या मुखार एक तोंटो भीक मागून आसलो. आनी थंयसर पळया मोगाचेनो पेद्रू आनी जुवांव थंयसर पावतात आनी त्या तोंट्याक फकत इतलेंच सांगतात, जेजू नाजारेच्या नांवान तूं उठ आनी चल, उबें राव. इतलींच उतरां पुरो मोगाचेनो. आनी थंयसर तो तोंटो उठता आनी चलता. आनी अशें जायते घडीत पवित्र पुस्तकांत दिल्यार आमकां जायते मेळटात आनी आमच्या जिवितांत जायते घडितां आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाचेनो आमच्या चलत्या जिवितांत असले जायते संदर्भी आसात वा आमच्या जिवितांत असले संदर्भ येवंक पुरो, भागवून पडूंक वा आदलोवन पडूंक. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, भावार्थी जिवितांत दगदण येता आसतना आमी कंगल जावचे न्हय, आमी आदलोवन पडचे न्हय, दांटोवन पडचे न्हय. भागार सदांच त्या सोम्याक, कुसारासच्या सोम्याक आमची दिश्ट आमी कोसोवंक जाय. केन्ना सोमी जेजू क्रिस्ट कश्टांत तावन वयर येवंक जायते वन जालो की त्या सोम्याचो फाटलाव आमी करूंक आसा आनी सोम्या पासून जीव दिवंक कश्ट सोसून आमी सदांच मुखार फुडें सरूंक आसा. आनी दुसरें जावन मोगाचेनो आमच्या चलत्या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो वैयक्तीक जिवितांत जायते कश्ट आसात आनी हे कश्ट मोगाचेनो सदांच आमकां चिड्डोवन घालतात, अडचणेक घालतात, संकश्टाक आमी बली जावन आमी संपडटा. आनी असल्या संदर्भार मोगाचेनो आमी सदांच जेजूचो उगडास काडूंक जाय. कशें वांजेलांत जेजू क्रिस्तान हर एकांक पिडेस्तांक, बोऱ्यांक, हर एका दुबळ्यांक ताणें उखल्लें गी वा तांकां नीट रावंक ताणें कुमोग केलें गी. तर तोच जेजू क्रिस्त आमकांय आमच्या भावार्थी जिवितांत कश्ट येता आसतना, संवसारी जिवितांत कश्ट येता आसतना सदांच तो आमकां तो उखलोवंक शकता. मात्र न्हय, भागार तासो पाटलाव करूंक आमकां तो कृपा दिता. तर मोगाचेनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना प्रत्येक जावन सोम्याच्या राजाची नागारीक आमी हर एकली जाल्यां. पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्यांक जेजूचें मिसांव स्विकार केलां. तर मिसांव आमी स्विकार करता आसतना तें मिसांव आमी सांडचें नाका. भागार त्या सोम्याक गोवाय दिवंक आमी मुखार सरया, सोम्याचे खरें साक्षी जावंक आमी मुखार सरया आनी भावार्थांत सदांच धैर्यादीक जावंक जाय अशी कृपा आमी ह्या नोवेना वेळार, मिसा वेळार सदांच आमी मागया. आमेन.